1 Samuel chapter 2. आनाचें गीत. तेन्ना आनान अशें मागणें केलें. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. सर्वेस्परा सवें म्हाका बळ मेळटा. म्हाका म्हज्या दुस्मानाची भिरांत ना, कित्याक तुज्या तारणा खातीर हांव संतोसतां. सर्वेस्पर पवित्र, ताचे भायर आनीक दुसरो कोण ना. आमच्या देवा सारकें आनीक दुसरें खडप ना. गर्वाचीं उतरां सोडून दी. तुज्या तोंडांतल्यान मिजाशीं उतरां भायर सरचीं न्हय. कारण सर्वेस्पर सगलें वळखता तसलो देव. तोच मनशाच्या करण्यांची नीत करता. खडेगांठ सैनिकांचे बाले मोडून पडटात, पूण असोक्त अदीक बलिश्ट जातात. पोटभर जेवतले आतां जेवण सोदतात, पूण भुकें नासलेलीं जेवणां धादोशीं जातात. वांचटी बायल 7 भुरग्यांची आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांची आवय एकसुरी वेता. सर्वेस्पर जीव काडटा आनी नव्यान दिता. नरकांत शेवटिता आनी नव्यान वयर काडटा. तो थोड्यांक गरीब करता आनी दुसऱ्यांक गिरेस्त. तो खाला आपटिता आनी तो वयरूय काडटा. तो दुर्बळांक धुलींतलो वयर काडटा आनी गरजेवंतांक शेणांतलो उबारता. तो कुंवरां मदें तांकां बसयता आनी मानाचो जागो दिता. प्रितुमेचे खांबे सर्वेस्पराचे, तांचे बुन्यादीर प्रितूम थारायल्या. विस्वाशी मनशांची पावलां तो राखता, पूण नश्ट्यांचो तो नाश करता. आपल्याच बळां मनीस जैतिवंत जायना. सर्वेस्पराच्या दुस्मानांचो नाश जातलो. तांचे आड सर्गार थावन तो गडगडो धाडटलो. सर्वेस्पर सगळ्या संवसाराची नीत करतलो. आपल्या राजाक तो पदवी दितलो. आपल्या माखलल्यांचें बळ तो उखलून दवरतलो. उपरांत एल्काना रामा गांवांत आपल्या घरा गेलो, पूण तो भुरगो मात याज्ञीक एलीच्या हाताखाल सर्वेस्पराची सेवा करूंक फाटीं रावलो. एलीचे पूत दुश्ट मनीस जावन आसले. तांकां सर्वेस्पराची पर्वा नासली, न्हय म्हूण परजे विशीं आपल्या कायद्यांची वळख. जेन्ना कोणीय बलिदान भेटयतालो तेन्ना मांस शिजताना आपल्या हातांत 3 कांट्यांचें गार्फ घेवन याज्ञिकांचो चाकर येतालो. मांस शिजताना तो आपल्या हातांतलो कांटो आयदनांत घालतालो आनी जें कितें कांट्याक लागून येतालें तें याज्ञिकांचें जातालें. सगळे इस्रायलकार बलिदान भेटोवंक म्हणून शिलोंत येताले. तितल्यांकूय ते अशेंच करताले. मोनजात लासूंक उजो घालच्या पयलींच याज्ञिकाचो सेवक येवन बलिदान भेटोवप्याक म्हणटालो, याज्ञिकाक भाजचे खातीर मांस दियात, कित्याक तो रांदलोलें मांस घेवचो ना, पूण ताजें. बलिदान भेटोवप्यान पयलें चोरोब लासून दी, उपरांत तुमकां जाय तें घेवन वचात. अशें कितें म्हणत तर ते म्हणटाले, ना, तें म्हाका आतांच दी. तूं दिनाय जाल्यार हांव जबरदस्तेन वतलों. सर्वेस्पराचे नदरे मुखार एलीच्या पुतांचें पातक व्हड आसलें, कित्याक सर्वेस्पराक भेटयल्ल्या बलिदानांक ते किकोंत करताले. सॅम्युएल सिलो म्हणटात थंय. भुरगो सॅम्युएल आंगार सुन्नी सुतांचें आंगोस्त घालून सर्वेस्पराची सेवा करतालो.
वर्साच्या वर्सा आपल्या पोती बराबर बलिदान भेटोवंक सिलोन येताना ताची आवय ताका आंगवस्त हाडटाली. तेन्ना एल्काना आनी ताचे घरकान्नीक आपलो आशिर्वाद दिवन म्हणटालो, सर्वेस्पराक ओरपिलोल्या ह्या भुरग्याचो जागो घेवंक सर्वेस्पर हेच बायले लागच्यान तुका आनीक भुरगीं दिवं. उपरांत ती आपल्या घरा परतताली. देवान आनाचेर आपलो आशिर्वाद घालो आनी तिका आनीक तेग पूत आनी दोगी धुवो जल्मल्यो. भुरगो साम्युएल सर्वेस्परा मुखार वाडत गेलो. एलीच्या पुतां विशीं आनीक खबर. एली आतां बरोच म्हातारो जालोलो. आपले पूत इस्रायलकारां विशीं कशें वागतात तें आनी सर्वेस्पराच्या तंबू मुखार काम करतल्या बायलां लागीं कुडीचो भोग घेतात म्हूण ताणें आयकलोलें. तर एक दीस ताणें तांकां म्हणलें, असलीं कर्तुबां तुमी कित्याक कादारतात? तुमच्या वायट करण्यां विशीं सगट म्हाका तक्रारी दितात. ना म्हज्या पुतानो सर्वेस्पराची परजा तुमचेर आड कोत्तात त्यो तक्रारी बऱ्यो न्हय. जर एक मनीस दुसऱ्या मनशा आड वायट आदारीत, देव ताची नीत कोत्तलो. पूण सर्वेस्परा आड कर्तुबां आदारतल्याक सांबाळूंक कोण विनंती कोत्तलो? पूण ते आपल्या बापायची सांगणी कानांचेर धरिनासले. ताका लागून सर्वेस्परान तांचो जीव काडूंक येवजिलें. भुरगो साम्युएल वाडलो. तो सर्वेस्परा आनी दुसऱ्या लोकां मदें आपणाक बरें नांव मेळोवंक लागलो. खास्त आदीं फुडेंच कोलयली. सर्वेस्पराचो संदेश घेवन एक देवाचो दूत एली सरशें आयलो आनी ताका म्हणलें, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, इजिप्तांत फारावच्या घराण्यांत गुलाम आसले त्या तुज्या पुर्वजांक हांवें प्रकाशनी केल्ली. इस्रायलांतल्या सगळ्या कुलां मदल्या ह्या कुटुंबाक म्हजे यादनीक जावंक हांवें विंचून काडले. वेदीचे सेवक कशे वावरूंक, धूप आनी बलिदानां उलपावंक तांणी आपल्या आंगार जोगले व्हरून म्हजी बूद घेवंक हांवें विंचून काडले. इस्रायलितांनी वेदीचेर भेटयल्ल्या दानांचो वांटो तुज्या पुर्वजांक हांवें दिलो. तर त्याग आनी दानां जीं म्हजे पोरजेन भेटयल्लीं म्हाका जाय, तांचे विशीं तुमी इतले वसवशे कित्याक जाल्यात? एली, म्हजी परजा म्हाका दानां आनी बलिदानां भेटयता तातूंतलो बऱ्यांतलो बरो वांटो काडून तूं तुज्या पुतांक म्हजेवन वदीक मान दिताय? सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, तुमच्या कुटुंबांतले आनी तुमच्या घराण्यांतले यादनीक कशे सगळ्या काळाक म्हजे सेवेक आसतले म्हूण हांवें पुर्वीं बासायल्लें. पूण आतां ह्या फुडें केन्नाच तुमी ती सेवा करचे नात म्हूण हांव सांगतां. म्हाका मान दितात तांकां हांवूय मान दितलों आनी जीं कोण म्हाका उणाक लेखतात तांचो अपमान करूंक हांव फाटीं सरचो ना. पळय, असले दीस येतात तेन्ना तुमच्या कुटुंबांतल्या आनी घराण्यांतल्या सगळ्या तरणाट्यांचो हांव जीव काडटलों. म्हणटच तुज्या कुटुंबांत एकलोय म्हातारो जायसर जिवो उरचो ना. हांव इस्रायल परजेक कोत्ता तीं बरेपणां तूं पळयतलोय, पूण तुज्या घराण्यांतलो एकलोय म्हातारो जायसर उरचो ना. तरी पूण तुजे सस्तींतल्यान एकल्याक म्हजी सेवा करूंक हांव जिवो दवरतलों, पूण तो कुड्डो जावन सगळो आपलो बोरमासो सोडटलो आनी दुसरे तुजे संस्थींतले सगळे तलवारीन मोडटले. तुजे दोगूय पूत, होफनी आनी फिनियास, एकाच दिसा मोडटले आनी ही तुका एक खुणा जातली. म्हजी खोशी करतलो एक विस्वाशी यादनीक हांव विंचून काडटलों.
ताचें घराणें हांव वाडयतलों आनी तो सदांच म्हज्या माखलोल्या मुखार सेवेक आसतलो. कोणूय तुज्या घराण्यांतलो जो जिवो उरता तो त्या सेवका फुड्यांत वेतलो आनी आपणाक दुडवांची तशी जेवणाची भीक मागतलो. आनी आपूण जिवो उरोवंक कितेंय तरी मेळचे खातीर आपणाक सेवकांची चाकरी करूंक परवानगी दी म्हूण ताचे कडेन मागतलो. देवाचें उतर हें